स्कुला साकून येयले, शाळे साकून येयले हांव चडशें भायर मातयांनी झाडां रोवपाचें, सगळी ग्रीन करपाचें, गार्डन मेंटेन करपाचें म्हाजें तितूकूच आसतालें लक्ष. म्हजें नांव श्वेता गांवकर. हांव आमळई सांगे हांगा रावतां. हांवें अशें डिसायड अशें करूं नाशिल्लें की एग्रीकल्चरान वयतलें अशें. म्हाका सदांच कितें तरी युनीक करपाक जाय आशिल्लें. हांवें GCQ सुद्दां गेलें. GCQ 2 म्हयने गेले, मनूच लागनाशिल्लें. 2 म्हयने सुमार वयता काडटा जायत ना, मनूच लागनाशिल्लें. फिजिक्स मॅथ्स घेतलेलो सब्जेक्ट. जेन्ना तुका आवडचे गोश्टी जेन्ना तुमी करता तेन्ना तुका ते करपा खातीर आवड येता. म्हाका खंयच्यान तरी कळ्ळें थ्रू फ्रेंड्स की डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर कॉलेज जाल्ली आसा, न्यूली इस्टाब्लिश जाल्ली आसा. तितून तुका जर एग्रीकल्चरान इंट्रस्ट आसा तितून जॉइन जा. सो म्हाका तें इंट्रस्टींग दिसलें आनी म्हाका पयलीं साकून कितें तरी युनीक करपाचें आशिल्लें, जें दुसऱ्यांनी केलें ना तें म्हाका करपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें तितून एडमिशन घेतलें. 2019 हांव पास आवट जालें. पास आवट जाली म्हणटना हांवें टिश्यू कल्चर रिसर्च करपाक म्हाका ऑफर मेळ्ळी DJ फार्मांतल्यान. सो हांवें बेंगलोरा SRND लॅब ऑफ टिश्यू कल्चर लॅब टेक्निशियन म्हणून काम केलें. थंय हांव रिसर्च करतालें. रिसर्च म्हणल्यार फ्रॉम वन स्पेस मल्टिपल थावजंड्स मिलियन्स ऑफ सिडलिंग्स कशी तयार करप, कोकोनट्साची सिडलिंग्स कशी तयार करप हेजेर रिसर्च चालू आशिल्लो. मागीर ड्यू टू पॅन्डेमीक तो सोडलें आनी नंतर हांव नानू फार्मान जॉइन जालें. नानू फार्मान टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्चार्ज म्हणून आशिल्लें. थंय ऑल द एक्टिविटीज इन्चार्ज आशिल्लें थ्रू हायब्रिडायजेशन कशें करप, सूर एक्सट्रॅक्शन, निरा एक्सट्रॅक्शन, मागीर गॅस्टां कशें मॅनेज हँडलींग करप थ्रू तिंकां हें तशें फार्म एक्टिविटीज, तशेंच मार्केटींग बी पळयतालें. सो तितूंतल्यान मागीर ते नानू फार्म्सांतल्यान मागीर तिमल्याक एज अ फार्म मॅनेजर म्हणून आसा काम करता. सो ट्रॅक्टर म्हाका शिकपाकूच जाय आशिल्लें. जेन्ना लेबर नाशिल्ले आनी सुपरवायझर बी नाशिल्लो, एकट्याक कळटालें बट तितलें कळनाशिल्लें. सो हांवें चिंतलें की हांव बी शिकतलें म्हणून. सो तेकाय बी कळटालें हांव थ्रू लेबर शिकलें. नाल्लाचो लोड आशिल्लो आनी तो गोदामाक पावोवपाक जाय आशिल्लो. सो हांवें जस्ट ट्राय केलें आनी मेन म्हणल्यार 2 व्हिलर बीन कळटा. सो तितली म्हाका डिफिकल्ट जालें ना. पावयलो, जस्ट रिवर्स घेवपा जालें ना आनी पावयलो, मागीर जालें. ट्रॅक्टर चलोवपाक इजी, जस्ट तुमचे भितर तो कॉन्फिडंट आसपाक जाय की आपूण चलयतलो म्हणून. आनी फाटली ट्रॉलीज मातशी पळोवची पडटा कित्याक मुखारलो पार्ट शॉर्ट आसता आनी ट्रॉली वायड आसता. सो जस्ट ट्रॉलीज पळोवची पडटा कित्याक झाडां लागता किंवा कितें आडो आसलो कितें आसली जाल्यार जस्ट ताका लागत म्हणून तें पळोवचें पडटा. ती केरफूल म्हणल्यार ती एक प्रिकॉशन्स घेवची पडटा, नाजाल्यार ट्रॅक्टर चलोवपाक इजी. कोणी म्हणना अशें की ट्रॅक्टर चलयनाका अशें म्हणून. एप्रिसिएशन खूब मेळ्ळें की तुवें चली जावन ट्रॅक्टर चलयता, आमकांय शिकय अशें करून एप्रिसिएशन मेळ्ळें. म्हाजी पेरंट्स खूब सपोर्टीव, म्हणल्यार जें कितें हांव वयता तें सपोर्ट, म्हणल्यार ते कितें म्हणटा पप्पा मम्मी कित्याक इंट्रस्ट दाखयता तितून शीक. सो म्हाका तशें म्हणल्यार हांव कितें करता तितून केन्नाच ओपोजिशन असं हाडलें ना तेंच्यांनी. ती वयले उलट ती म्हाजे बरोबर रावली. म्हाजी लायफ सद्या बिजी शेड्यूल जाल्लें आसा. दिसान दीस जशी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपॉर्च्युनिटीज येता तशी डे रिस्पॉन्सिबिलिटी लायफ बिजी जायत वयता. सो सकाळचे फुडें येवप, लेबर्सां पळोवप, फार्म एक्टिविटीज पळोवप, प्लस सबसिडी एप्लाय केल्ले आहा ते फॉर्म्सा बद्दल पळोवप, मागीर रिकॉर्ड मेंटेन करप, सगळे अप टू डेट आसपाक जाय, लेबर पेमेंट पे शीट सगळें मेंटेन करप. सो लायफ इज बिजी, म्हणल्यार बिजीशें उरता आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी वाडत वयता. बट म्हाका आवडटा हें जे बिजी रावप म्हणल्यार एक बरें अशें दिसता म्हाका.
शिकता आसतना शिकतालें बट हांव सडनली चेंज शे जालें शिकता आसतना म्हणजे पेपर बी बॅक उरलो म्हाजें आनी हांव वन ऑफ द मोस्ट भंकर म्हणटा पळय तशें करून आशिल्लें सो चडान चड भंक करतालें क्लासी आनी चडान चड बंक करताले तशें म्हणजे एक नाल्यार दोन पेपर उरताले ओन्ली BSc एग्रीकल्चर करता आसतना सो म्हणल्यार म्हाजें कितें जातालें चडशें म्हाका हांव इंट्रस्ट भायर दाखयतालें भायर म्हणल्यार फिल्डान दाखयतालें बुकांनी थियरीन चड दाखयनाशिल्लें प्रॅक्टिकल चड दाखयतालें सो शिकतालें बट तितली इंट्रस्ट नाकाशिल्लो सो म्हणल्यार हांव कितें सांगपाक सोदतां की तुका सक्सेस जातली जाल्यार सदांच अशें स्कॉलर आसपाक जाय अशें ना केन्ना फेलिंग जावन सुद्दां तूं एक यू कॅन वीन द वर्ल्ड. टॉडी टॅपिंग हें म्हाजें पार्ट टायम म्हणून केल्लें हांवें. पार्ट टायम म्हणल्यार कोणाक इंट्रस्ट आसा मागता म्हणल्यार शिकय म्हणून सांगताली सो तूं कोणाक रिक्वेस्ट करताली म्हणून शिकयताली. आतां म्हाजें कितें जालां टॉडी टॅपिंग हेज अ मेन प्रोफेशन जालां आनी फार्म मॅनेजर म्हणल्यार सायड प्रोफेशन तशें करून एक जाल्लें. एक दीस हांव माडार विथ द हेल्प ऑफ मशीन क्लायंबिंग वयर चडलें. सो फर्स्ट डे हाफूच वयर चडलें आनी सेकेंड डे डायरेक्टली क्राउन ऑफ द कोकोनट ट्री गेलें. सो म्हाका तें इंट्रस्टींग दिसलें आनी अशें करून प्रॅक्टीस करीत रावलें. मागीर हांव सूर एक्सट्रॅक्शन तेंच म्हणल्यार टॉडी टॅपिंग निरा कशें करप निरा एक्सट्रॅक्शन निरा कसो एक्सट्रॅक्ट करप हायब्रिडायजेशन कशें करप हें जेन्ना हांव माडार वयर चडटना थ्रू प्रॅक्टिकल कशें करप हें शिकलें. सो या माडार वयर चडोन हांव तशेंच हार्वेस्टींग ऑफ कोकोनट म्हणल्यार कशें नाल्ल वळखून कशें पाडप तें बीन शिकलें. स्टार्टींग भंय दिसलेलो म्हणल्यार मातसो दिशिल्लो तितलो दिसूनाशिल्लो कित्याक म्हाका सदांच म्हाका हाफ डे माडार वयर चडलें म्हाका वयर चडपाकूच जाय आशिल्लें सो तितलो भंय दिसना. पूण जेन्ना वयर चडलें तेन्ना एक सारकें एक डिफरंटच लेवलाचें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. अरे हांव बी वयर चडपाक शकतालें हें पयलीं कित्याक ट्राय करूं ना हांवें अशें दिसलें म्हाका. मागीर जशें प्रॅक्टीस केली मागीर नॉर्मल जालें. जेन्ना हांव परफेक्ट जालें माडार वयर चडपाक तशेंच मागीर एकदां कितें जालें हांवें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो फोटो पोस्ट केलो माडार वयर चडून क्राउन ऑफ द कोकोनट ट्री मोबायल घेवन वयर चडलें सेल्फी मारली आनी मोबायल पोस्ट केलो सोशल मिडियाचेर. सो एप्रिसिएशन मेळ्ळें. मागीर प्रॅक्टीस केली डेली प्रॅक्टीस जाली म्हणल्यार सगळें शिकलें. मागीर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी टॉडी टॅपिंग वर्कशॉप दिवपाचो थ्रू कोंकण डेवलपमेंट सोसायटी तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो फार्मर्स फॉर फ्युचर. सो तितून म्हाका आपयल्लें हेज अ गेस्ट म्हणून म्हणल्यार तांकां ट्रेनींग वर्कशॉप दिवपा खातीर म्हाका आपयल्लें. थंय फ्रॉम ऑल ओवर गोवा 60+ फार्मर्स प्रेजेंट आशिल्ले. सो
सगळ्याच्या लायफाक एक टर्निंग पॉयंट एक आसताच, म्हणल्यार ती जो कितें एक कितें घडटा तेजे लायफान मागीर सगळें चेंज जाता. म्हाजे लायफान ती तिंकां वर्कशॉप दिवपाक वचपाची, तेंच्यांनी जें म्हाका आपयलें पळय 8 नोव्हेंबर 2020 तेंच्यांनी म्हाका ट्रेनींग दिवपाक आपयल्लें. सो तो म्हाजो चेंजींग पॉयंट आशिल्लो, म्हणल्यार टर्निंग पॉयंट ऑफ माय लायफ. सो तेन्ना साकून सगळें चेंज जालें म्हणल्यार खूब मेल्स येवपाक लागल्यो, मॅसेजीस, रिपोर्ट्स, म्हणल्यार रिपोर्टरा कडल्यान कॉल येवपाक लागले, मागीर नवीन टायप्साचेर येवपाक लागले. म्हणल्यार हांवें तेजेर फोकस करूं ना, म्हणल्यार न्यूज रिपोर्टर्स म्हाका कॉल करता तेजेर फोकस करूं ना, म्हणल्यार जे कोण म्हाका थ्रू वर्कशॉप जे मिस जाल्ले ते म्हाका कॉल करून तेंची फामान आपोवपाक लागले ट्रेनींग दिवपा खातीर, पर्सनली ट्रेनींग दिवपा खातीर. सो हांव ते करीत गेलें. सायड बाय सायड म्हाका न्यूज रिपोर्टर, TV चॅनल्स, गोवा 365, CCR TV अशें करून चॅनलाचेर इंटरव्यू आपोवपाक लागले. मागीर यूट्यूब व्हिडियोज केले. Being a woman, I can still climb a coconut tree. But she can do much more than that. I can extract toddy, which can be used in many Goan delicacies. मागीर गोमंतक, रंगदेखनी, मागीर तरुण भारत, द गोवन, अशें नवीन टायम्स, हेराल्ड, अशे डिफरंट टायप्साचे ते फॉलो करीत गेले. हांव ट्रेनींग दीत गेलें. सद्या तरी म्हाका कांयच प्रॉब्लम जावना. सगळे जो पर्यंत आज पर्यंत जे म्हाका मेळ्ळ्या, यंगस्टर्स मेळ्ळ्या की आनी फार्मर्स मेळ्ळ्या, ते सगळे कॉपरेटीव आसता. तेंच्या मनान डावट आसता ते क्लियर करता. तेंचे आतां मेन म्हणल्यार कितें, शिकता आसतना तुज्या मनान जे डावट आसता ते क्लियर जावपाक जाय. ते क्लियर जाली म्हणटना एक तूं शिकलो अशें जाता. सो मागीर थ्रू गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन सुद्दां हांवें ट्रेनींग दिली, थ्रू KVK दिली, ऑर्गनायज बाय झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस मारगांव. सो KVK दिसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आशिल्लो फॉर अनएम्प्लॉयड याथ. सो मारगांव थंय ट्रेनींग दिली. तशीच वाळपय थ्रू ZAO तिंकांय एक दीस आपयलें म्हाका तिंकां ट्रेनींग दिवपा खातीर. सो तिंकांय ट्रेनींग दिली. मागीर अशें टॉक दिवपा, रिसोर्स पर्सन म्हणून शाळे प्रायमरी स्कुलांक सुद्दां आपयतालें. म्हणल्यार कशें भुरग्यांक मोटिवेट करप, कशें म्हणल्यार कसं कंपोस्ट करप. म्हणल्यार म्हाजो एकूच फोकस अशें ना, मागीर कन्सल्टन्सी दिवपाक बी आपयतालें म्हाका. आजुनी आपयता बी, कन्सल्टन्सी दिवपाक बी वयता. स्वप्न म्हणल्यार म्हाजे कडल्यान यंगस्टर इन्स्पायर्ड जावपाचे आनी हांवें चड एग्रीकल्चरा भितर ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर प्रमोट करपाचें आनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीजांत इनवॉल्व जावपाचें.